म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू वेच्या आदीं तो तांकां धाडटा. तो थंयसर वचोंक आसलेलो आनी तो तांकां आपले प्रतिनिधी कशे धाडटा. आतां हें म्हत्वाचें, हाचेर आमी नियाळ करुया. आमी जंयसर वेता थंयसर जेजूय येता. ताका लागून तो आमकां ताच्या स्वभावांत जिवन ताका ही बरी आजीर करूंक तो आमकां धाडटा. म्हळ्यार कितें म्हणटा तो, तुमी पारव्या सारकी सादी जायात पूण चतूर रावात, सरपा बरी. ल्हाणग्या मदें हांव तुमकां धाडटा. म्हणजे पातोक सगळे स्वातीचेर आसा आनी पातोक सदांच आमकां वायट करूंक सोदता, गिरासोंक सोदता आनी भशेन आमकां आमचे मदीं दिसपोट हाडूंक सोदता. पूण तुमी हे परी शांत रावात. आनी हाका लागून तो कितें म्हणटा आमकां, तुमी जसर वेतात थंयसर तांकां पयलें सांगात, शांती तुमकां. ही शांती कोण दिता? तो दिता. आनी तो आनी कितें सांगता, थंयसर कोण पळय वायटाकारां आसा तांकां बरीं करात. आमच्यान ताका बरीं करूंक जाता? ताच्या नांवांत तें जाता. कित्याक आमी ताचे प्रतिनिधी. तो आमचें सगळें बरेंपण तांकां दाखयतलो. तर आमचेर पातयेवन फावना आमी, ताचेर पातयेवन सगळें आमी करूंक जाय. कित्याक आमी आमचे वस्तू घेनूय ताच्या नांवांत आमी वेता. आनी ताका लागून आमी सगळ्या जाणांक बरें करूंक जाय. ती तर आमकां पोतकरी ना जाल्यार थंयसर रावपाचें न्हय. तें सगळें सोडात आनी फुडें वचात. सगळें सोडात म्हणजे कितें, ताचें ती कितें म्हणलां कितें केलां तें मनांत धरिनाकात. आमी तें कोत्ता, ताणें हें म्हणलां, ताणें तें केलां, हें कित्याक लागून कोत्ता आमी? तातूंत कितें आमकां बरेंपण मेळटा? तें वायटपण आमी भितर दवरलेलें आसा. हें वायटपण सगळें भायर काडात. जेजूच्या नांवान तुमकां सांगलां हांवें सदांच, जेजू जेजू म्हणून भायर काडलें की ना, तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. सांतिनास पर्यंत आमकां तेंच सांगता, बोगोर हीं चिंतना पोत्तून उपरासतली. हें पातकाचें सैम, हें पातकी सैम आमी जेजू सभेंक दवरूंक जाय. आनी हे परी आमी शांतीन ताचें बरोंक जाय. ताचे शांतीन ही वस्तू आमकां शांती दिना, हें भायर काडूंक जाय. तें फावडूंक जाय. ते भाशेन सगळें भायर काडूंक जाय म्हणून ताणें आमकां सांगलां. हे भाशेन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक घडोवन येवनी. आतां तें घडोवन येना जाल्यार कितें जाता, आमचेर मागीर आमी वायटपण ओडून घेतात. पयले वाचपान आमी पळयलें त्या प्रमाणे हो सगळो लोक देवाची पोरजां आसलेली. देवाक सोडलेलो ताणें, दुसऱ्या देवा फाटल्यान गेल्लेले आनी हाका लागून तांकां बरेंच वायट ताणें आपणाचेर ओडून घेतलें. पूण देवान तांकां सोडूंक ना. देवान तांकां पोत्तून हाडली आनी पर्सेचे ते राजा आसलेले ते अणभावड म्हणजे मुसलमान आसलेले ते ताणें तांकां धाडले. सगळें तांकां दिलें, देव मंदीर बांदूंक दिलें. आनी ताचें पुस्तक घेवन मोइजेसान तांकां सगळें सुमूर्ती प्रमाणे सांगलेलें तें वाचून आतां ती पोत्तून आनंदीत जाली. ताका लागून जेजूच्या एकवटान रावंक जाय. पूण जेजूचें उतरूय, पवित्र पुस्तकांतलें उतर आमी वाचूंक जाय. कित्याक थंयसर आमकां अदीक आनी अदीक प्रत्येकाक समजणी मेळटा कशे भशेन आमी जेजू सारकीं जावन त्या दिसा त्या वेळार तांचे बरोबर आमी वेळ सारूंक जाय. पळय तो हे भशेन फावस्तिनानूय तशेंच केलें. तिका देवान ल्हानपणा पासुनूच तो तिका दर्शन दितालो आनी तिचे कडेन उलयतालो. ती तें घेवन आसलेलें. पूण बाकीचीं तें पिशें जालां म्हणटालीं. तें सारकें ना. असलें दुसऱ्यांनी म्हणलें की ना आमी आबोलाद जाता, ना. तें सगळें जेजू सभें धरून जेजू आमकां कितें सांगता ते भाशेन आमी तांचे सभेंत जावंक जाय. आमकां तो आतां ताचें उतर असल्या मनशांक दिवंक जाय. कशें आमी दितले? पयले सुवातेर आमी शांत रावंक जाय. ती आमकां आबोलोर करतात म्हणून आमी आबोलोर जावंक फावना. तिचें तें हें पर्यंत उदक पर्यंत उडयताली ती बरी ना म्हणून, सारकी ना म्हणून माद्रीत अशें करताली तिची चडशीं. पूण तिणें तें सगळें जेजूक भेटयलें दुसऱ्यांच्या साल्वासां पासत. आनी ते 30 आनी 3 वर्सां आसलेली ती. आनी तेन्ना मेल्या उपरांत तिणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटयलें. ऑक्टोबराचे 5 तारखेर तिचें मरण जालें. आनी हे भाशेन तिणें आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारलें. जेजूक जाय पळय ते भाशेन ती जियेली. आतां आमी कोणा भाशेन जिवंक सोदता? जेजूचें आयकोता आमी? वो आमचेंच आयकोता? वो दुसरें कितें सांगतात तें आयकोता?
हें आमचें सगळें जेजू सवें दवरपाक हांवें जेजूचींच उतरां तुमकां सांगल्यां, कित्याक तुमकां आनी म्हाका तेंच कळटलें की जितलें आमी जेजूच्या एकवटान रावतल्या तितलें आमी ताका जाय पळय तशें आमचें जिवीत सादतल्यांक आमी न्हय तोच आमचें सवें जियेतलो, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. ते परी जिवच्याक सगळीं जाणां आतां आमी आमचे हात अशे वणटेन धरया, दोळे बंद करया, प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या एकवटान रावया. आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें बरें वायट पोजडें कितेंय जावं सगळें भायर ताच्या नांवान काडून ताचें दवरलें म्हणटूच तो तें आमकां साफ करून बरें तें अदीक बरें करून दितलो, वायट आहा तें काडून ताचे जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटलो आनी आमकां ताच्या बरेपणान तो बाळगून दवरतलो. आनी हे परी आमी ताचेंच प्रतीक, ताचीच कूड जातल्या. दुसऱ्या पासत आमी जेजूक वावरूंक दितल्या. जेजू आमचे सगळें तांकां स्पर्श करून बरेपण दाखयतलो.